मोगाळ भाव भयणानो हांव मिनीन मारियो। हांव तुमकां एडविन डी कॉस्टा हाची ओडवीक तुमकां सांगपाची गरज ना। एक बरो कंपोजर, ताणें एक कोंकणी माचयेर जायतो वावर केल्लो आसा, हातूंत दुबावूच ना। आनीक शेंबोराव म्हणजे सेंच्युरी आल्बम ताचो भायर सरता म्हणजे ते दिसाक आमी रिलीज करतात ऑन 10 जून। आनी त्या दिसाक आमी एक मेळावो दवरलेलो आसा लोकांक सुद्दां, एक आमी म्युजिकल शो करचो आसात आनी जायते बरे बरे सिंगर ते शेवांत आसतले, हांवूय आसतलो। आनीक त्या शेवाक येवचे आनीक पळोवचो। आनीक तुमी एक तो शेंबोराव आल्बम रिलीज करतात तो तुमी येवन आमकां एक बरो एडविन डी कॉस्टाक एक बरो तेंको दिवचो, कित्याक इतली वर्सां तुमी ताका बरो तेंको दिलेलो आसा, तुमचो मोग ताका दाखयलेलो आसा। आनीक एक कोंकणी भाशे पासत तो आजून वावर करीत आसा, ताका फुडें वचोन दी, म्हजोय ताका तेंको आसा। आनीक सदांकाल आसतलो कोंकणी पासत। आनीक तुमकां आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा। जुनाचे 10 तारखेर 3 वरांचेर रविंद्र भवन हॉलांत म्युजिकल शो आसतलो आनीक एक आमचो सगल्यांचो मेळावो आसतलो। आनी तुमकां बऱ्यांतलीं बरीं सिंगरां मेळटलीं, बरीं कांतारां आयकोंक मेळटलीं। येवन भाग घेयात आनीक एडविन डी कॉस्टाक एक बरो सांगात दियात। देव बरें करूं।